नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. म्हादयचें उदक कर्नाटकांत वळयलें हें दाखोवपा खातीर भर पावसाळ्यांत कणकुंबी वचून पळोवणी करपाची गरज आशिल्ली. केंद्र सरकाराच्या प्रवाह समितीन ते केल्ल्यान आपल्या दाव्याक बळगें मेळटलें असो विश्वास मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायला. पणजे आपल्या राबित्या घरांत खबराकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाक तांणी जाप दिली. दोन दीस कर्नाटकात, 2 दीस महाराष्ट्रात, 2 दीस गोंयांत अशें 6 दिसांचे शेड्यूल त्यांची पुराय टीम म्हादई प्रवाहाची वचून म्हादईचें इन्स्पेक्शन करता. दीस इज द रायट टायम. म्हणजे आमचो कंटिन्युअसली डिमांड आशिल्लो उदक डायवर्ट जालां हें जर पळयतलें जाल्यार भर पावसांत कणकुंबी वचपाची गरज आसा. म्हणजे उदक डायवर्ट जाल्लें आनी खऱ्या अर्थात मलप्रभेत वयतलें हें पळोवपाक मेळटलें. पूण हांव कंटिन्युअसली सांगता कर्नाटकात ज्या पद्दतीन पोना कॅनल खोदून उदक डायवर्ट करून मलप्रभे पर्यंत व्हेला हो आमचो दावो आसा. दावोनी आमी सामके विथ प्रूफ आसा त्या विशयाचे. ते जेन्ना म्हादई प्रवाह ऑथॉरिटीची वचून पळयतले तेन्ना कर्नाटकाचे पितळ उगडे पडटले म्हणपाक कांय हरकत ना. कारण खऱ्या अर्थात लोकांक कळटलें की कशा पद्दतीन डायवर्ट केला ते म्हादई प्रवाह ऑथॉरिटीक कळप गरजेचें आसा. आणि ते जाल्या उपरांत आमी म्हणटा आमच्या कडेन सुप्रीम कोर्टातूय बी फूल प्रूफ हे दवरपा खातीर आमकां योग्य ठरतलें. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोवा सर्व शिक्षा अभियाना खाला भुरग्यां खातीर किलबिल आनी पालकां खातीर तरंग ह्या 2 कार्यपुस्तिकेचें विमोचन केलें. ह्या वेळार शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकार, SCERTच्यो संचालक मेघना शेटगांवकार, संचालक शैलेश झिंगडे आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. येत्या त्या गोवा मुक्ती दिसा पयलीं गोंय 100% सुशिक्षीत जावचें हे खातीर सरकार वावुरता अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. हाज्या खातीर आज आमी आमचे 3 बुक्स जे आसा पळय ती हांगासर रिलीज केली. एक आशिल्लें किलबिल ज्या निमित्तांत लिटरसी आनी न्यूमरसी प्रिपेर्डनेस कसो करप हे सगळ्या लोकां पर्यंत पावचें, भुरग्यां पर्यंत पावचें, विशेश करून टिचरां पर्यंत पावचें ही बूक आज लॉन्च केली. सेकंड आमी पळयता की आमी प्ले एड्युकेशन विथ द ब्लूम्स ऑफ द टेस्टोनॉमी हाजो किट जो आसा पळय हो किट आज आमी टिचरांक हँडओवर केलो. द गव्हर्मेंट टिचर्स आनी गव्हर्मेंट एडेड हायस्कूल ह्या सगळ्या जाणांक हो किट जो आसा तांच्या हायस्कुलांत पावतलो. वेगवेगळ्या पद्दतीन टिचरांक भुरग्यांक इजिली शिकोवपा खातीर हो किट युजफूल जातलो. तिसरें बूक आमी जे रिलीज केलें तें तरंग. तरंग हे बूक जे आसा हे विशेष करून पेरंट्सांक कशा पद्दतीन भुरग्यांचें रिविजन घेवचें, घरा कडेन तेंच्यांनी तेंचो अभ्यास घेवचो हेका जो आमी म्हणटा हे तरंग बूक तांकां मदत करतले. त्या खातीर तरंग बूक जे आसा हेंय बी सगळ्या भुरग्यांच्या पेरंट्सां कडेन पावोवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो, सगळ्यां कडेन पावतले. गोवा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज हांच्या वतीन केंद्रीय अदमासपत्रक 2024 ते 25 खातीर सुचोवणी दिवपी एक निवेदन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांकां भेटयल्या. संघटनेचे अध्यक्ष श्रीनिवास धेपे हांणी भेटयल्ल्या ह्या निवेदनाक वेगवेगळे कर, राज्याचे पर्यटन विशय, रियल इस्टेट, शिपिंग, IT उद्देग, स्टार्टअप ह्या सारक्या विशयांचेर कांय सुचोवण्यो केल्यात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज नवी दिल्लींत पॅरीस हांगा जावपी पॅरा ऑलिंपिक सर्तींतल्या खेळगड्यां वांगडा भासाभास केली. ह्या वेळार तांणी खेळगड्यां वांगडा चर्चा करून तांची मतां लेगीत जाणून घेतली. हम खेलने के लिए जा रहे हैं, हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए जा रहे हैं, लेकिन ओलंपिक सीखने का भी बहुत बड़ा मैदान होता है. अब तो एक तो मैं अपना खेल खेलूं और टेलीफोन करके सबको बताता रहूं देख क्या जैसा रहा वैसा रहा. दूसरे होते हैं बाकी हर खेल देखने जाते हैं, फलाना देश कैसे खेल रहा है, टिकना देश कैसे खेल रहा है, और वो चीज़ों को पूरी तरह ऑब्जर्व करता है, कोशिश करता है एब्सॉर्ब करने की, और आकर के अपने कोच को भी बताया कि यार भाई मैंने देखा उसने तो बड़ा कमाल कर दिया था लास्ट मोमेंट, अब मुझे भी बताइए वो क्या टेक्निक थी. कभी उस वीडियो को लेकर के 10 बार देखता है कि उसने कैसे उसको पलटा था. तो इन्हें जो सीखने की वृत्ति से काम करता है उसके लिए सीखने के बहुत अवसर होते हैं. सर मेरा अभी 3rd ओलंपिक्स में जा रही हूँ सर. तो फर्स्ट ओलंपिक्स में 2016 में सिल्वर लेके आई थी
और 2020 टोक्यो में ब्रॉन्ज लेके आई थी। तो इस बार आई होप आई चेंज द कलर सर, एंड आई होप आई कम बैक विद द मेडल। सर हम भी अभी बाहर हैं जर्मनी में और ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है। इस बार मैं काफी कम कंपटीशन खेल रहा हूं क्योंकि बीच बीच में मुझे एक इंजरी हो रही है, पर अभी काफी बेटर है। अभी कुछ दिन पहले मैं फिनलैंड में कंपटीशन खेला था और वो काफी अच्छा रहा। और 1 महीना है हमारे पास ओलंपिक्स के लिए और ट्रेनिंग बहुत बढ़िया चल रही है। मैं पहली बार ओलंपिक्स में जा रही हूँ, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो बिकॉज ओलंपिक्स में जाने का सपना तो स्टार्टिंग से ही था मेरा, जब से स्पोर्ट्स स्टार्ट किया है मैंने। तो मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट भी है और साथ में मोटिवेशन भी है काफ़ी कि देश के लिए मैं कुछ अच्छा करके आऊँ वहाँ। मैं 53 kg में रेसलिंग करती हूँ। मैं अभी 19 साल की हूँ और मैं ओलंपिक खेलने जाऊँगी। बहुत खुशी है मुझे कि भाई अभी तक ओलंपिक में सिर्फ कुश्ती में 1 ही मेडल आया लड़के का, और वो भी ब्रॉन्ज आया। तो मैं चाहती हूँ मैं इससे भी अच्छा मेडल लेके आऊँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 ते 10 जुलै मजगती रशिया आणि ऑस्ट्रेलियाक भेट दिवपाचे आसात। रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हांच्या आमंत्रणावेल्यान 8 आनी 9 जुलै दिसा जावपी 22व्या भारत रशिया वर्सुकी शिखर परिशदेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाजीर रावतले। ते उपरांत 10 जुलैक ऑस्ट्रेलियाक भेट दितले। 41 वर्सां उपरांत भारतीय प्रधानमंत्र्याची ही पहिलीच ऑस्ट्रिया भेट जावन आसा। दोनूय देशांतले फुडाऱ्या वांगडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा करतले, अशें विदेश सचिव विनय क्वात्रा हांणी पत्रकार परिशदेंत सांगलें। ब्रिटनच्या सामान्य वेंचणुकेंत 14 वर्सां उपरांत लेबर पार्टी व्हड भोवमतान जोडले। 650 जागांपैकी सरकार घडोवपाक खंयच्याय पक्षाक 326 जाग्यांचेर जैत जोडप गरजेचें आसता, पूण लेबर पार्टीन व्हड झेप घेत 410 जाग्यांचेर जैत जोडलें। आदले प्रधानमंत्री ऋषी सुनक हांची कंझर्वेटिव्ह पार्टी फक्त 119 जाग्यांचेर जैत नोंदवपाक पावले। ऋषी सुनक हांणी ह्या अपयशा खातीर पुराय जबाबदारी स्वीकारल्या। लेबर पार्टीचे प्रधानमंत्री पदाचे प्रतिनिधी कीर स्टारमर हांणी ह्या जैताचेर खोस उक्तायतना सगळ्यां खातीर नेटान काम करपाचें ध्येय आशिल्ल्याचें सांगून व्हड भोवमता सयत व्हड जबाबदारी येता अशें नमूद केलें। The fight for trust is the battle that defines our age. It is why we've campaigned so hard on demonstrating we are fit for public service. Service is the precondition for hope, respect, the bond that can unite a country. Together, the values of this changed Labour Party are the guiding principle for a new government. Country first, party second. नीती आयोगान आयच्यान सुरू केल्ल्या संपुर्तता अभियानात देशभरातल्या नागरिकांनी व्हडा उमेदीन वांटो घेतलो। देशातल्या 112 आकांक्षी जिल्हे आणि 500 आकांक्षी प्रभागांत ही कार्यावळ जाली। 4 जुलै ते 30 सप्टेंबर ह्या काळांत ही कार्यावळ जातली। उत्तर प्रदेशांत बुंदेलखंड जिल्ह्यात आयोजित कार्यावळींत लोकांनी व्हडा संख्येन वांटो घेतलो। ह्या कार्यावळीत जिल्लोधिकारी आणि मुख्य अधिकारी हांणी लोकांक सरकारी येवजण्यांची माहिती दिली। 4 विभागों के कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आंगनबाड़ी और NRLM, इन 4 डिपार्टमेंटों के 6 पैरामीटर्स पे सरकार ने ये निर्देश दिया है कि 6 पैरामीटर्स पे 100% विकास खंड को सत्यापित किया जाए। ये त्रैमासिक लक्ष्य है। विम्बल्डन सर्तींत मिश्र जोडी खेळांत भारताचे रोहन बोपण्णा आपले ऑस्ट्रेलियन जोडीदार मॅथ्यू एबडन हांचे सयत आज दुसऱ्या फेरयेंतलो खेळ खेळटले। तांचो खेळ जर्मनीच्या जोडयेच्या आड जातलो। तशेंच भारताचे युकी बाम्री आनी तांचे जोडीदार आल्वानो ऑलिव्हेटी फ्रान्साच्या जोडये आड दुसऱ्या फेरयेंत खेळटले। मजगतीं दादल्यांच्या एकोडी खेळा सर्तींत संवसारांतले सर्वोत्कृश्ट टेनिस खेळगडो नोवाक जोकोविच हांणी सर्तीच्या तिसऱ्या फेरयेंत प्रवेश केलो। जर्मनीत सुरू आशिल्ले युरो कप 2024 फुटबॉल सर्तींत आयच्यान उपांत्यपूर्व फेरयेचो पावंडो सुरू जाता। आयच्या खेळांत यजमान जर्मनी स्पेन पंगडाच्या आड खेळटले। मजगतीं फाल्यां जावपी खेळांत पोर्चुगलचो पंगड फ्रांस पंगडा आड खेळटलो।
फाल्यां जावपी दुसऱ्या एका खेळांत इंग्लंड आनी स्वित्झर्लंड हांच्या मदीं खेळ जातलो. ह्या पावंड्या वयलो निमणो खेळ आयतारा जातलो. बिरेस्तारा दिसभर पडिल्ल्या पावसाक लागून 70 तालुक्यांत खुबश्या सुवातींनी लुकसाण जाल्ल्याची खबर आसा. कितलेशाच वाठारांत झाडां कोसळ्ळ्यान येरादारीचेर परिणाम जालो. मजगतीं फुडल्या 24 वरांत राज्यांतल्या कांय वाठारांनी व्हडा प्रमाणांत पावसाचो अदमास वेधशाळेन उक्तायला. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत 40 ते 50 किलोमीटर वेगान वारें व्हांवपाची अदमास उक्तायला. इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.